लॉकडाऊन आनीक 2 सप्तक वाडोवपाच्यो हालचाली सुरू। दनपारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर जाल्ले राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे व्हीसी बसकेंत गोंय धरून चडशा राज्यांनी खर लॉकडाऊन 2 सप्तक वाडोवपाची मागणी केल्या। केंद्र ताचेर सकारात्मक विचार करता। व्हीसी 4 वरां चल्ली। इतले मजगतीं लॉकडाऊन फाटीं घेवंक घाई केल्यार कोरोना महामारी परत उफाळून येत म्हूण संवसारीक आरोग्य संघटनेन भंय उक्तायला। लॉकडाऊन कमीत कमी 2 सप्तक तरी वाडोवंक जाय म्हणून खुबशा राज्यांचे मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सगळ्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवीं चर्चा केली। सगळ्यांचे लॉकडाऊन वाडोवपाचेर एकमत। आता लॉकडाऊन कितले दीस वाडोवपाचो ताचेर सोमारा निर्णय जावं येता। गोंयांत लॉकडाऊन 30 एप्रिल मेरेन वाडोवचो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मत उक्तायला। देशातले सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री हे सगळे जाण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान आशिल्ले। योगायोगान 15 जाणांक उलोवपाची संदी म्हणजे ऑलमोस्ट 3.5 वरां ते 3.25 वरां ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग चल्ली आनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान वेगवेगळ्या राज्यांनी सद्याची कोविड-19ची परिस्थिती कितें, सद्याचे लॉकडाऊनची स्थिती कितें आनी प्रत्येकाचो लॉकडाऊनचेर व्यू कितें। आमी ताच्या पयलींच आमकां रायटिंगान जो आमचो व्यू धाड म्हटलेलो आमी ऑलरेडी व्यू जो आसा हो आमचो व्यू आमी धाडून दिल्लो। आमी 30 तारखेपर्यंत लॉकडाऊन हे सजेस्ट केलां। राज्याचे विमान सेवा बंद आसची, रेल सेवा बंद आसची, बाउंड्रीज बंद आसच्यो निदान 30 तारखेपर्यंत तरी। म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी कदाचित फाल्यां किंवा परवां राष्ट्राक संबोधन हे परवा करतले आनी नॅशनल गायडलायन परत एकदां म्हणजे खंयच्याच आनी सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची एक गोष्ट कन्फर्म आशिल्ली की सांगता आसतना की सेंट्रली गायडलायन आसची, वेगवेगळ्या राज्या खातीर वेगळें आसचें न्ही जेणे करून कन्फ्युजन क्रिएट जावपाक जायना। तेजेर सगळ्यांचें एकमत आशिल्लें आनी त्या खातीर तेंच्यांनी परत एकदां म्हटलां की गायडलायन जी आहा ही सगळ्यांक सारकी आसची, म्हणजे खंयसरूच ती चेंजीस आसची न्ही हेजेर एकमत जालां। त्या खातीर म्हाका दिसता की योगायोगान परवा पर्यंत तांच्यांनी म्हटलां की सोमार दीस पर्यंत परत एकदां सेंट्रल गायडलायन फुडल्या 15 दिसां खातीर ही सेंट्रल गायडलायन येतली। तातूंत काही प्रमाणात रिलॅक्सेशन विदीन द स्टेट इकॉनॉमिकल एक्टिविटी खातीर हे रिलॅक्सेशन आसूं येता। म्हणजे ज्या पद्दतीची सेंट्रल गायडलायन येता त्या पद्दतीची गायडलायन ही थोडीशी आनिकूय कडक ही आमच्या राज्यांत आमकां पाळपाक जाय। हे आमच्या आरोग्याच्या हिताच्या नुसार खूब गरजेचें आसा। लॉकडाऊन एकदम काडीत जाल्यार म्हारग पडटलें म्हूण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनाची शिटकावणी। संवसारभर कोरोना पॉझिटिव्ह केसी पावल्यो 17 लाखां वयर, 1,03,000 वयर सोंपले। Are already planning the transition out of stay-at-home restrictions. WHO wants to see restrictions lifted as much as anyone. At the same time, lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly.